विलिनीकरणाचो प्रस्न सुटले उपरांत स्वता भाऊसाहेब बांदोडकार मोगो पक्ष काँग्रेसीत विलीन करपाक तयार आशिल्लो, पूण तेन्नाचे थळावे काँग्रेस फुडाऱ्यांचो भाऊक विरोध आशिल्लो म्हूण प्लान फिसकटलो. आदलो मुख्यमंत्री आनी मोगोचो आमदार प्रताप सिंह राणे प्रुडंटाच्या हेडॉनांत उलयल्लो. तेन्नाचे मोगोचे मुखेल फुडारी मंत्री अच्युत उजगांवकारान प्रुडंटा कडेन उलयतना सिनियर राणेचें विधान खोडलें. मोगो खंयच भरकटिल्लो ना, भरकटला खंय राणे. पण विचार आसलो तेन्ना मर्ज करपाचो? मर्ज ना. पार्टी काँग्रेसी भितर मर्ज करपाचो ना 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 कशी आमी करता काँग्रेसीन? प्रपोजल आसलो तेन्ना? ना ना म्हाका तरी कल्पना ना. प्रताप सिंग राणे पळय सांगता आतां कोण पळय काँग्रेसीन घालची गेल्ली आनी कितें केलें तो हांव नको तो जाणा कितें म्हाका कांय कळपना ना. आनी एक हें केलें तेणें, आतांची MGP आहा तिका विजन ना. आतांचे तेंचे कडेन विजनूच ना, ती खंयच्या खंय भरकट्टा असो तेंचो हें आसलो. कोण तो सांगता? राणे म्हणटा तो खंय भरकटून तो खंय गेलो? तो भरकटून खंय गेला न्ही? खंय आसा तो काँग्रेसीन न्हय? तो कसो भरकटलो? तोंड आसा आमचें खूब उलोवं येता कितें कितें उलोवं न्हय उरगे रावचें. सत्ता अशी आसा एकदां चडली वाऱ्यान चल्ला ते पांय जमनीक तेका. मोगो पक्ष त्रासात पडपाक भाऊसाहेब बांदोडकराची धूव शशिकलाताई जबाबदार. पक्ष तिगून उरला तो फक्त खंय ढवळीकाराक लागूनच. आतांच्या पार्टीचेर तुमचो कसो कितें कमेंट? ढवळेकारांनी त्या कशें जावं अशें आसून उबी केली ती. तें मोठें काम न्ही. जिती दवरली पार्टी. हय शशिकलान ती बुडयल्ली सामकी. शशिकला पळय आशिल्ली ती मागीर पार्टी म्हणजे आपूण हांव तें जावंक जाय हेजे वांगडा वाद करतलो कोण न्हय? वाद केल्यार वाडटा सांगता का सारकें न्हय. बाकीच्यांकूय विश्वासान धरून खरी गेल्ली तें. तुका ऑपोजीट तूं वेगळी पडली ना पूण तो कसोय जावन ढवळेकार पूण तो आयिल्लो आहा म्हजे कडेन. तशें मनीस वायट न्हय ते. मोगोचेर तोमणे मारपी मोगोतूच राजकीय फुडारी म्हूण जल्माक आयिल्ले. मोगोक काबार करून ते दुसऱ्या पक्षांत गेले. आतां मोगो परत वयर सरता तें पळोवन ते भिल्यात आनी कितें उलयतात म्हूण सुदिनाची सिनियर राणेक जाप. अच्युत उजगांवकार सारखे त्या वेळा वयले मनीस अजून ह्या बाबतीत खूप काही सांगू शकतले. पूण जे काँग्रेसीत गेले किंवा इतर पक्षांत गेले आमदार आनी मंत्री जावन तांणीच ह्या पक्षाविशीं अनादर दवरला. कारण तांकां तो पक्ष आसप म्हणजे तांचें अस्तित्व कमी जावप अशें तांकां दिसता म्हणून असले स्टेटमेंट ते काडटा. काँग्रेस पार्टी रसातळाक केल्या म्हणून काँग्रेसीतले काही जे लिडर आसा ते ह्या पार्टी विशीं कितें उलयता. आनी ही एकूच पार्टी अशी आसा की जी 1963 ते आज पर्यंत विधानसभेत काम करता. काँग्रेस ही पार्टी तेवटेन तेवटे आयिल्ल्या लोकांची एकठांय केल्ली 1919 तरच काँग्रेस म्हणून जन्मा येयली. आनी एका रातींत ह्या लोकांनी इंदिरा काँग्रेसीत प्रवेश केलो. अशे सगळे युजी धारिल्ले लोक त्या वेळा वयले आपलो पक्ष काबार करून खंय तरी आपले सादोवपा खातीर इंदिरा काँग्रेसीन गेले. आनी ताचे बरोबर प्रत्येक फावटी ह्या लोकांनी जर कितें केलां जाल्यार मोगो पक्ष फोडून आपली सरकारान गेल्या. सो खंयच्याच लिडरांनी हांव राणेन अशें म्हणना खंयच्याच लिडरांक डेरेत ना मोगो पक्षाचेर उलोवपाक. कारण हे सगळे जे लिडर उलयता ते मोगो पक्षांत जन्मल्ले आनी आज तांचे धाबे दणल्ले. कारण मोगो पक्षान परत एक गोवा विधानसभेत गोवा लोकां मदीं झेप घेतल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.